पेडणेकर आणि हांव तुमच्या मुखार सादर करता एक कविता. नातला. कविता रचपी माझी मम्मा सोनाली सुरेश पेडणेकर. डिसेंबराचो म्हयनो येता. सगळी क्रिस्ताव भावा भयणां नातलाच्या तयारेक लागता. येतलो जिजस सगळी वेगळ्याच उमेदीन आसता. नितळसाण ती घराची करता. घर सोबीत रंगयता. क्रिसमस ट्रीक बांधून नोकेते आणि हेर वस्तू लायटीन ती सजयता. नवे नवे कपडे सगळी शिवता. नवे सूट बूट हाडून तयारेन रावता. घराघरांनी तरेकवार ते जिन्नस करता. नेवऱ्यो केक बेबीक स्पेशल असता. दारादारांनी गोट्याची सजावट करता. जिजस जल्माचो सोबीत देखावो दाखयता. सुके तण माती रेंव उदकाचे झरे हाचोय आस्पाव आसता. देखावो पळोवन जिजस उबो दोळ्यामुखार जाता. भुरगीं तर खूपच खुशयेन आसता. जिंगल बेल गीत म्हणत सेंटा क्लॉज येतलो वाट पळयता. तकलेर तांबडी टोपी दाढी धवी धवी गिफ्टां भरून पोटली. हाणाच्या रथार बसून नाताळ पाय येता. 25 डिसेंबराचे मध्यराती प्रार्थना करूंक सगळी चर्चीर वयता. नोकेत्र्या लायटी पेटोवन घरान उजवाड करता. मीस करून एकामेकांक परबी दिता. नाताळ सण सगळ्या क्रिस्तान भावंडांक खूपच खुशयेचो आसता. मदर मॅरीच्या पोटांतल्यान गोट्यान जन्म जाता येशू बाळकाचो. सगळे जग खुशयेन भरता आणि व्हडा उमेदीन क्रिसमसाचो सण साजरो जाता. देव बरें करूं. मॅरी क्रिसमस अँड अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर.